लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही देवा सत्यनारायण पाव। अरे बाबा देवा सत्यनारायण पाव। अरे देवा सत्यनारायण देवा धाव धाव रे बाबा देवा सत्यनारायण धाव। अरे देवा सत्यनारायण पाव देवा सत्यनारायण पाव म्हणून तो पकड होता काय? देवा सत्यनारायण पाव रे बाबा देवा सत्यनारायण धाव धाव रे बाबा देवा सत्यनारायण। ए देवा आवान एकटीशे कशे दोत्तू अप्पा म्हणचं सोडून देवा देवा म्हणता। दोत्तू अप्पा ए दोत्तू अप्पा अगो कोण अमृत आहे गो तुका पळल्यात ना मुळे देवा सत्यनारायण पाव म्हणून खंयसर वयता रे? पूर गेलो काय कितें रे गोंयान त्या बिहारा सारको? अगो बिहारा सारको पूर बी काय येवंक ना। सकाळच्यान हांगा ह्या गावान उदकाचो थेंब ना। आमच्याय नळाक उदीक ना रे बाबा। कित्याक ते तू जाणा? कित्याक रे? अगो ह्या गावान उदकाची पुरवण करता ते पायप आसा पळय ते फुटला आणि सगळें उदक येता अशें व्हांवता कळ्ळें तुका? सकाळपासून हें अशेंच चल्लां। हा हांवें थंयसर पळयलां मरे नारगां पेटून जशें दिसता तशें ती उदकाची पायपलायन फुटून उदकाचे फवारे वयर उडटात आणि काय लोक त्या उदकान न्हातात काय लोक त्या उदकान कपडे धुतात। शी 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 हे सकाळपासून चल्लां रे बाबा। हय गो दोत्तू अप्पा लोक तुका समाजसेवक म्हणटात न्हू रे? तूंय तुका समाजसेवक म्हणटा मागीर तू त्या उदका पुरवण खात्यान वचून इंजिनियराक सांग मरे उदकाची पायपलायन फुटल्या आणि उदक सगळें फुकट वयता म्हणून आणि आमच्या नळाक उदक ना म्हणून। तू समाजसेवक म्हणून माझी कितें तोखणाय करता काय माझी बारा वाजयता गो? धजा मारता माझी समाजसेवक म्हणून? एक लक्षात दवर आपल्या जिवाक म्हणून आपूण कोण समाजसेवक म्हणिनात। लोकांनी म्हणूंक जाय तुका समाजसेवक तुझी सेवा पळोवन तू लोकां खातीर कितें करता पळय तें पळोवन। दोत्तू अप्पा तुवें तर त्या उदका पुरवण खात्यान इंजिनियराक वचून सांगलेलें की आमची पायपलायन फुटल्या ती सारकी कर म्हणून तर तू सारकी करून दिवपाचो आणि आमच्या नळाक उदक येवपाचें आणि आमकां सगळ्यांक उदक पिवंक मेळपाचें। अगो हांव गेल्लो गो त्या उदका पुरवण खात्यान। मागीर इंजिनियर मेळ्ळो तर? मेळ्ळो गो पूण तो कितें म्हणलो आपल्याक मातूय वेळ ना आणि आपल्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक जाल्यारूय वेळ ना। मागीर कितें तें पळोवया म्हणून लागलो। अरे पूण ते ताका सांगपाचें मरे पायपलायन फुटून उदक व्हांवता म्हणून लोकांच्या नळाक उदक ना आणि आमी लोक सामके त्रासान पडल्या म्हणून। अगो सगळें सांगून पळयलें ताका इतलें सुद्दां सांगलें की उदक व्हांवता एक नळाक थेंब ना आणि लोक सारके उदकाक लागून तळमळटा म्हणून चवथीच्या दिसांनी। तरी ताणें मनार घेतलें ना रे? कसो घेतलो गो मनार? कसो घेतलो? तो पाटार बसलेलो मुगो। पाटार? इंजिनियर खुर्चेर बसता न्हू रे मागीर तो जमनीचेर पाटार बसलो रे? हय गो पूण तो पाटार कित्याक बसलेलो रे? आगो उदका पुरवण खातें आसा पळय तातूंत मुगो वर्सुकी ह्या वर्साची सत्यनारायण पुजा आशिल्ली म्हणटकूच ते सगळे पुजेक बसलेले। मागीर ते उदका पुरवण खात्यान बाकीचे कर्मचारी आसा ते कितें भजन करताले रे? ना ना ते प्रसाद करूंक वावुरताले। दोत्तू अप्पा असले इंजिनियरांक मरे आनी कर्मचाऱ्यांक आतां लोकांनीच प्रसाद दिवंक जाय तेन्नाच ते जाग्यार येतले। आगो हांवें ताका कितलें सांगलें की लोक उदकाक लागून सारके त्रासान पडल्यात तळमळटात तरी तो उठलो ना मरे? ना हांवें ताका सांगतकूच तो म्हाका वयल्यान कितें सांगता ना तूं तो म्हणटा तळमळटा जाल्यार तळमळुनी तुका खबर ना काय म्हणटा सत्यनारायणाचो प्रताप सत्यनारायणाची पुजा अर्द्यार सोडून उठत जाल्यार खंय ताचो तळटाळाच जातलो म्हणून लोक तळमळो म्हणटा आपले पळयता तो। म्हणजे तेका लोकांची चिंता ना तर आपल्याचीच चिंता? हय जनता जनार्दनाचे पडूंक ना सत्यनारायणाचे पडला। पूण म्हाका सांग दोत्तू अप्पा उद्या तू देवा सत्यनारायण पाव अशें कित्याक म्हणटालो रे? आनी कितें करतलो गो उदकाचे कर्मचारी येना इंजिनियर येना उदक तर जाय म्हणटूक आतां म्हणल्यार निमणो देव तरी पावतालो पळय म्हूण सत्यनारायण पाव करीत पावतालो। दोत्तू अप्पा देव पावता तेन्ना पाव तुजे घर लागीं पावले। हय मुगो
अगो चवथीच्या दिसांनी तू दिश्टीत पडूंक ना, तुजी काय खबरूच ना. म्हणटूच यो थोडो वेळ घरांत बस, 5 मिनटांनी गांवार कितें घडटा तें तुज्या कडल्यान म्हाका कळटलें. दत्तू अप्पा, तू माझी तोखणाय करता काय टिका रे? तू दत्तू आपाची उतरां दत्तू आपाकूच दिता काय कितें गो? यो भितर बस गो अमृत्या. दत्तू अप्पा ह्या दिसांनी खूपच गरमी जाता न्हू रे. आयज जाल्यार खूपच गरमी जाता रे बाबा. आज खूप पावस पडटलो आनी हवामान थंड आसतलें अशें काल मगो हवामान खात्यान अंदाज उक्तायलेलो. ह्या हवामान खात्याचो अंदाज सदांच चुकता बाय. मागीर दत्तू अप्पा, ते हवामान खातें आमच्या पारसे गांवांतल्या त्या ज्योतिशाक कामार कित्याक घेयना रे? ज्योतिशाक कामार? हय. ताका त्या कामार घेवन कितें करतले गो? तो खंय मरे सामके ज्योतीश सांगता आनी ताजे खंय अंदाज मरे केन्नाच चुकोना खंय. मागीर हवामान खात्यान ताका कामार घेतले जाल्यार हवामानाचे अंदाज तो अचूक सांगतलो न्हू रे. तुजे फुडें बाय उलोवन कांय उपयोगूच ना जाला. दत्तू अप्पा मातसो पंखो लाय मरे, खूपच गरमी जाता. लायता गो बाय लायता. तुका गरमी जाताय बरी. आ पंखो मोडलो काय कितें? पंखो मोडलो आसत, तू तो बटनूय मोडशी. मातशी ट्यूबलायट लाय पळोवया. ट्यूबलायट लाय? ट्यूबलायट लायतकूच कितें वारो येतलो? अरे ना रे, ट्यूबलायट लायतकूच कळटलें लायट आसा काय ना तें. हें मात तुजें बाये सारकें. ट्यूबलायट पेट्टकूच लायट आसा काय ना ती कळटली हें मात सारकें. म्हणजे तुका मगो थोडी अक्कल आसा कळ्ळें. म्हाजी ट्यूबलायट पेटली ना. हाली चोक मगो म्हाजो मातसो वीक जाला. करंट ना असो दिसता. उदक ना सकाळच्यान, आतां लायटूय ना. हाली मगो अमृत्या लायट परती परती सद्दां वता. इतलो वाज येता म्हूण सांगू तुका. ते कितें जालां खंय मगो, वीज खात्यान खंय चायनाच्यो वस्तू हाडून 50 लाख खर्च रुपया करून वीज खात्यान बसयल्यात. 50 लाख रुपया खर्च करून बसप. त्यो वस्तू आसा पळय त्यो सारक्यो हलक्यो. चायनाच्यो वस्तू कसल्यो त्यो सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्यो वस्तू स्वस्त पण मस्त न्हय. आनी जाला कितें मगो, त्यो फ्यूज बी आसा पळय ते हलक्या क्वॉलिटीचे फ्यूज. ते घाले की पडते पडते मोडटात, पडते पडते मोडटात आनी आमकां लोकांक हो त्रास जाता. मागीर दत्तू अप्पा तुवें लायटीच्या ऑफिसान फोन करून कॉम्प्लेन दिली? कितें आसा मगो अमृत्या, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान कितें करता, ज्या वेळार लायट वता न्हू त्या वेळार मग ते फोनाचो रिसिवर म्हाका दिसता सकयल काडून दवरतात. कित्याक तूं केन्नाय तांकां ट्राय कर फोन करून सांगपाक लायट ना म्हणून. एनगेज मेळटा फोन. तरी आसतना पळयता लायता फोन. आ हॅलो हॅलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. कितें इलायची आयस्क्रीम? नाका नाका नाका, म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाय आशिल्लें. इलायची आयस्क्रीम नाका. रॉंग नंबर. परतो पळयता लावन. हॅलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. कितें हॉस्पिटल? कॉटेज हॉस्पिटल? चिखले वास्को? नाका नाका, म्हाका वैजकी हॉस्पिटल नाका. अरे देवा, म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पळयलें मगो.